फोटो घ्या. आमना माझा धंदो बंद जाला तितून शेतकाराय बाबडी खूब अडचणी येयली. शेता कसले मशीन जायनासले खूब अडचण जाली. त्या कारणान आमच्या आमदाराक आमी इनिशिएटीव घेतली. आमच्या आमदाराक फुडाकार घेवन आमकां बियां सारें फ्रूट ट्री अरेंज करून दिल्यो. ते आमी सगळे आतां आमच्या हडपडक्या शेतकारांक वाचपाचें आसा. हांव मागता शेतकारांची सगळ्यांनी जे शेत पाट दवरलापणी तेंच्यांनी करचें. जणी करून आमचे लिस्टान नांव आसा 94 शेतकार. फक्त म्हाका दिसता 10 काय 12 शेतकार जे हडपडचे आसात आनी बाकी सगळे नागयेचे आसात. सो हांव मागता हडपडच्या शेतकाराची जेंच्यांनी पळय बंद जाल्या शेतां तेंच्यांनी फुडें हेच्या फुडें तरी करची. हांव न्हू जायना सुद्दां जाल्यार फुडें करची. आमचे पंचायतीचो सदांच तुमचो सहकार्य आसतलें. आमदार तर आमचो फाटली 8-9 वर्सां जाली शेत एवरी इयर कापून दिता आनी हांव न्हू आमी बियाय दिता सारेंय दिता. सो फुडें शेतकारांनी फुडें सरून आमच्या हारपोरा ग्रीन हारपोरा आनी क्लीन हारपोरा करचें म्हणून मागता. देव बरें करूं. विलेजीन जे गेल्या वर्सा 60% आसले ते ह्या वर्सा 80% जाले. बाब राजेशान म्हटलां की 94 शेतकार हिंगासर आरपोरा नागवान शेत लायता. हांव मागता उरलेल्या शेतकारा कडेन तुमी फुडें सरा. आमी तुमकां आश्वासन दिता की सारेंच न्हू बी पासून तेजे भायर जे कितें तुमकां लागतलें ट्रॅक्टर हार्वेस्टिंग मशीन सगळें आमी दितले. आमकां जाय प्रत्येक शेतकारान आपलें शेत लायिल्लें तेचे भायर व्हेजिटेबलूय लायिल्ले. व्हेजिटेबल आपल्या पोरसान आपल्या घराच्या पोरसान जेन्ना कापून जालें काय शेत हार्वेस्टिंग जाल्या उपरांत थिंगा शेतान बसून बरें पोरसूं लावचें. थिंगासर जे कितें सारें लागतलें बियो लागतल्यो तितलें आमी दिवपाचो तुमकां प्रयत्न करतले. जे आतां आमी हे स्टार्ट केल्लें आहा आमी आदी हार्वेस्टिंग मशीनूच दिताले. आमी जे आयज स्टार्ट केलां तुमकां सारें दिवपाक मॅन्युअर भातूय दिवपाक. तेजे भायर जी कोण शेताच्या सायडीक झाडां लायतले थिंगा सायल्याची झाडां आनी बाकीचे जिन्सा भाशेची झाडां मँगो आसूं चिकू आसूं कितलीशींच हाडलेली आहा. ही व्हरून तुमी तुमच्या प्रॉपर्टीन लावची. जे घराच्या सायडीक प्रॉपर्टी आहा तितून लावची शेतान लावची. आनी जे मुवमेंट आमी चालू केला ग्रीन रेव्होल्युशन हे म्हाका दिसता शेतकार भावूच फुडें व्हरूंक शकता. आनी एकदां विनंती करता सगळ्यांक तुमी हे पंचायत आनी आमदार म्हणून हांव जो फुडें सरला बाब राजेशान म्हाका पयर फोन मारलो तर आमी पंचायत म्हणून एवरी इयर तांकां आमी दिवंक शकता सारें आनी शेतकार फुडें सरतले. आमी मानता की खुबशे जाणांक त्रास जाल्ले आहा. ह्याच लागून फुडाकार पंचायतीन घेतला. आमी एक आनेक पावल फुडें मारले बी दिवया म्हटलें. तुमी हेचो लाभ घेवचो. तुमी वचून दुसऱ्या शेतकाराकूय सांगचें की तुमची शेतां तुमी लाया. आमचो फूल पाठिंबो आमचो फूल सपोर्ट तुमकां आसा. इतलेंच सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. मॅन ऑफ अ विजन म्हणटा पण तितून तेजी आनी एक क्वॉलिटी आसा त्या विजनाक. तो मॅन ऑफ रिविजनूय जाल्लो आसा एक्चुली. सांगचें म्हटल्यार कारण कितें आहा आमकां एवरी इयर एप्रिलाच्या म्हयन्यान तो सदांच आमच्या मेंबरांक सदांच फाटल्यान लागता. बाबा तुमचे फायली रेडी करा डिसिल्डिंगाच्यो मागीर तुमचे ते शेतकारांक बियां दिवपाच्यो बी त्यो फायली रेडी करा. बाय एंड ऑफ मे सगळ्यो वस्तू टायम टू टायम रेडी जाल्ल्यो आसता. आमी पळयता तो खंयच्याच गजालीक केन्नाच हें करिना की बाबा पयल्या वर्सा सामान वाटया
लास्ट 5 वर्सां इलेक्शनाक बसता पळय तेन्ना वाट्यार तशें तो करिना कंटिन्यू एवरी इयर आतां हे म्हाका दिसता 9वें 10वें वर्स तो कंटिन्यू वाटीत आसा आतां थोडे लोक कितें आहा खंयच्या टायमार लास्ट मिनटाक उबे रावतात वाटतात फुडल्या वर्सा परतून पावतात तशें तो करिना कंटिन्यू 9 वर्सां जाल्ली आसा तेजी कंटिन्यू वाटलेले आसा तशीच आमच्या आख्ख्या हडफडा नाग्याचो एक डिमांड आसा सर की एक आमकां हडफडकारांक एक ट्रॅक्टर पंचायतीक दिवचो जेणे करून फुडल्या वर्सा आमकां तो एक सुटावो जातलो लोकांक त्रास जावचे ना जे फुकटसान सगळ्यांची कामां जावन वयतली सो हांव सगळ्यांच्या वतीन हांव मायकलाक तसोच आमच्या सरपंचाक थँक्यू म्हणटा देव हडफडा नाग्या लोकांच्या वतीन आमच्या MLA मायकल लोबो तशेंच आमच्या सरपंच राजेश मोरजकर तेजी फूल टिमींग देव बरें करून म्हणटा जेंच्यांनी हे सारे आनी बी आनी झाडां जी आमकां आख्ख्या हडफड्या नाग्यांक वाटलेली आसा ते खरेंच एक बरें इनिशिएटीव जावन आसा जे ह्या पॅन्डेमिकान आमकां आमच्या शेतकाऱ्या भावांक बऱ्या टायमार बरें बी आनी बरी वस्त जी दिल्ली आसा तांकां लागून सगळ्यांनी मागता सगळ्यांनी क्लॅप मारून तांकां उपकार आठोवचे पयलीं सांगलां आमी तुका काडू नाका आणि कोणी पुढे सर सायलो